पणजी महापालिका वेंचणुके वयल्यान भाजपान 2 गट जाल्यात। केंद्रीय समितीच्या वांगडी दत्तप्रसाद नायक आनी आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराचो बाबुश मोन्सेरातान जाहीर केल्ल्या पॅनलांतल्या उमेदवारांक विरोध आसा। दोगांनी मेळून मनपाच्या 10 नंबर वॉर्डांत नवो उमेदवार उबो केला। तशेंच हेर वॉर्डांतूय कांय कडेन नवे उमेदवार उबे करपाचो प्रयत्न आसा खंय। पणजेच्या आमदारान मनपा वेंचणुकेक जाहीर केल्ले पॅनल भाजपाचे न्हय अशें नायक आनी कुंकळकार म्हणटात। तुमीच पळयात। ॲडवोकेट विष्णू नायक हांगा कॉन्टेस्ट करता आमच्या सांतलेज वॉर्डांतले आनी ताणें जेन्ना म्हाका उलो मारलो तेन्ना मुद्दम आयलो। डेफिनेटली हे इलेक्शन CCPचे इलेक्शन बाय म्युनिसिपलिटी एक्ट इज अ पर्सन सेंट्रीक इलेक्शन। इट इज नथींग टू डू विथ पॅनल, नथींग टू डू विथ पार्टी। खंयच हांगा पक्षाचें चिन्ह ना आनी पक्षाच्या अध्यक्षान मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळ क्लियर केला। एकचदा न्ही, 1, 2दा, 3दा सदांच क्लियर करीत आयल्या की हें एक इंडिविज्युअल इलेक्शन आसा। सिंबॉलूय हांगा इंडिविज्युअल मेळटा, म्हणजे एक पॅनलाक एक सिंबॉल, दुसऱ्या पॅनलाक दुसरें सिंबॉल तेंय नासता। प्रत्येक कॅन्डिडेट बेस सिंबॉल आसता। आनी आमचे पणजे शहर हें फुडले 5 वर्सां एक बऱ्या टिमीच्या हातान दिवचें हें म्हाका दिसता प्रत्येक शहराच्या नागरिकाची एक मनीषा आसतली। आयज विष्णू असले शिकिल्ले मनीस आमकां जाय CCPन नवे कायदे करपाक, आमचे पे पार्किंगाचो घोळ घाला तो सारको करपाक, हे जे कॅसिनोचे जे आमचे शहराचे नत्रदृश्ट आसता हे जे कॅसिनो करून तांचे मोडपाक गेल्ले आसता ताणीच तांकां पायऱ्यो बांदून दिल्या। हे सगळें ना करतलो जाल्यार बरे मनीस ते वचपाक जाय। आनी म्हाका दिसता CCPचे हे इंडिविज्युअल बेस्ड इलेक्शन सद्याचे गव्हर्मेंट एकाच पार्टीचे आहा न्हू, सो नाही सगळेंच गव्हर्मेंटाचेर घालून जायना। हे थोडेशे CCPची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। आनी जाणी स्टेटमेंट केल्लो की आमी ताचे रिन्यू करचे ना लायसन्स, पायऱ्यो मोडून उडयतले म्हणून नाटकां केल्ली। 6 months एक्सटेंशन गव्हर्मेंट दिता न्हू, गव्हर्मेंटान दिवं। इट इज अ बिजनस, इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। आनी दोतोर प्रमोद सावंत समर्थ आसा हार्श डिसिजनां घेवपाक। ताणें खुबशीं टफ डिसिजनां घेतला आनी डेफिनेटली ही वील टेक अ गूड डिसिजन एज द टायम कम्स। पूण जेन्ना लोकल लेवलाचेर डिसिजनां घेवपाची पाळी आयली आनी जेन्ना पणजेकरांनी जें वचन दिल्लें तें वचन पाळपाची कापास्ताद नाशिल्ले असले मनीस हांगा आसा आनी डेफिनेटली हें शहर आमकां बरें केल्लें जाता। सो डू यू फील ऑल्सो हितून 30 जाणांचे हितून कोण बरें ना ह्या पॅनल जे 30 जाणां आमदार? हांव आतां परतेय सांगता, परते जाल्यार सगळ्या कडेन रिपीट करता की हे CCPचे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसता हें इंडिविज्युअल लोकांचें इलेक्शन आसता। हांगा पक्ष लागना, पॅनल लागना। भारतीय जनता पक्षान हांगा एनावन्सूय करूं ना। म्हाका हांवें कांय खंयच अध्यक्षाचें ऑर आनी कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स पळोवना। तुमी पळयल्यार म्हाका करेक्ट करचो। हांवें एडवर्टायज कॅसिनोच्यो एडवर्टायजी फूल पेजी येता पूण हांव कॅसिनोचेर वच म्हणना कोणाक। पॅनलाची जेन्ना एडवर्टायज येयली तेन्ना म्हाका दिसना हांव नको। प्रेसिडेंट आसा ते तुमी अध्यक्षाक आनी तुमी मुख्यमंत्र्यांक विचारपाक जाय हे प्रश्न। तांणी कोणें दिल्ली एडवर्टिजमेंट? तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवं ना? नाही हांव नको। ती एडवर्टिजमेंट कोणीय दिवपाक शकता, ताजेर हांव वचना। पूण म्हजें एक इच्छा आसा की एक शहराक बरें डायरेक्शन मेळचें, शहरांतल्यान घाण वचची भायर। पूण हें सांग म्हाका, लास्ट 2 वर्सां आतां आमदार जो पयलो काँग्रेस आसा तो BJPन गेलो। BJPन आसून देखून कांयच जावंक ना, शहराचें क्लीन जावंक ना। तरी शहर जें आसा फुडले 5 वर्सां आमकां चिंतपाक जाय शहराचें। आतांच्या हितून प्रेझेंट हितून सिनारियोन शहर कशें आसा? शहर सो थोडेच फार आमी पाड्ड्यार जालांच आतां। गेले 2 वर्सां आमी पळयलें डिफरन्सिएशन जालां, बरें जालां। हांवें आतां तुमकां शब्द कळना जाल्यार हांव नको, पूण हांव शब्द डिक्शनरी हाडून जाय तितून। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। सगळेंच आतां आन्सर करपाची गरज ना। येणारो काळूय आसा, 20 तारीख पर्यंत खूब कितें जावपाचें आसा। खंय बरे कॅन्डिडेट उबे रावता, ज्या जाग्यार आमचे कार्यकर्ते उबे रावता त्या कार्यकर्त्यांक आमी सपोर्ट करपाक आनी बऱ्या लोकांक जे CCP हे लोकांचें इलेक्शन अशें सिद्धार्थानूय आपल्या हातून सांगिल्लें आसा, बऱ्या लोकांक निवडून हाडपाची जबाबदारी ही प्रत्येक पणजेच्या नागरिकाची आसा। ओके, तुमी जेन्ना बरे लोक म्हणटा आयज जे BJP सपोर्टेड पॅनल जे बाबूश मोन्सेरात तितून 30 कॅन्डिडेट आसा, तितून कितें बरें आसा वायट आसा आनी तुमी सपोर्ट करता? आमकां कोणाचेर कांयच कमेंट करपाचें ना। जशें हांवें म्हणलां, कोण बरो कॅन्डिडेट उबो रावता ते लोकांची जबाबदारी आसा ताका निवडून हाडपाची। आमचो ॲडवोकेट विष्णू नायक आनी वॉर्ड नंबर 10च्यान ताचे नॉमिनेशन्स फायल केल्ले आसा। म्हजो पूर्ण तेंको ताच्या खातीर आसा। आमी फाटलीं कितकींशींच वर्सां पक्षाचें काम फुडें व्हरत आसा आनी म्हाका दिसता विष्णू सारकिल्ल्या मनशाक सपोर्ट करपाक आज प्रत्येक नागरिकाचें जे ताजो 10 नंबर वॉर्ड आसा आज तो आपल्या बुथाचेर सहज फाटलीं म्हाका दिसता 20-25 वर्सां थंय ल्हानपणाच्यान आपलें काम करत आसा।
यू आर एट तुम्ही दुसऱ्या सायडीच्यान पळयता त्या सायडीच्यान BJP सपोर्टेड पॅनल डिफरंट सायडीच्यान सो हितून कितें दिस इज इंडिपेंडंट See, as we said, we are very clear. Wherever good candidates are contesting, and let me add one more to it. When I say good candidates, there may be some really good candidates who may have no connection with BJP. So I think as Panjekars, we should support them. वॉट अबाउट प्रमेय आणि शास्त्री तुमचं तेंचेर कितें म्हणणें आसा कित्याक ते तुमच्या बरोबर आसतली See, हांवें जशें म्हणलां बरे मनीस जे आसा सो ते बरे वांगडा See, ते आतां ते तुवें सांगपाचें कित्याक ते तुमच्या बरोबर खूब फावट आशिल्ले you don't. एटलीस्ट हे दोग See, जाणां let us see who else is contesting me in that ward. मागीर पळोवया न्ही. त्या अनुसार पयलें ते बरे वायट तर आमचे हांवें कितें म्हणलां until unless you don't get the list of candidates, it is difficult for us to decide also न्ही. कसिनो काडटा म्हणून आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगू ना, सिद्धार्थ कुंकळकारांनी सांगू ना. सिद्धार्थाच्या इलेक्शनाक लोकांक मिसगायड करपाक लागून कोणाक तरी दिसलें आज तोच मनीस म्हणटा की कसिनोज आर हियर टू स्टे. सो हाजे वयल्यान डबल स्टँडर्ड्स कोणाचे हे आज लोकां समोर लोकांकूय कळिल्लें आसा. आमी उलोवंक ना कसिनो काडटा म्हणून. कसिनोचेर आज एक इकॉनॉमी डेव्हलप जाल्ली आसा. कसिनोच्यान लोकांक कशे त्रास जाता हाजेर सोल्युशन काडपाचें डेफिनेटली गरज आसा. सिद्धार्थान खंयच म्हणूं ना, मुख्यमंत्र्यान खंयच म्हणूं ना, आमच्या प्रदेश अध्यक्षांनी खंयच म्हणूं ना की 100 दिसांनी आपूण कसिनो पूण काडटलो. तोच मनीस तुमच्या BJP आसा खंय आसा आतां पळय, कोण खंय असले जाता पळय, आतां कांय लोकांक संवय आसा हेवटेन उडी मारपाची तेवटेन उडी मारपाची. मग तुम्ही ताचेर घेता आमी काय आतां तर? कितें उलयतले. मग घेता काय आज तर? आज जें इलेक्शन आसा हें CCPचें इलेक्शन आसा. पणजे शहराच्यो ज्यो कितें समस्या आसा कांय लोकांक दिसता की आपली एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा आनी आपल्या कंपनीच्या मार्फतूच पणजेची कामां सुटावे जावंक शकता. आमी सगळ्यांनी पणजेकारांनी जस्ट एज दत्तप्रसाद नायक किंवा सिद्धार्थ किंवा खंयची पॉलिटिकल पार्टी सोडून प्रत्येक पणजेकारान आज तांच्या फाटल्यान ठामपणे उबे रावपाची गरज आसा. आनी बऱ्या कॅन्डिडेटांक जे कोणाच्या दबावा अंडर देख आपूण बाबा हाजो मनीस ताजो मनीस अशें नासतना आपूण एक इंडिविज्युअल आपल्या वॉर्डा खातीर जो काम करतलो असल्या लोकांक फुडें काडपाची म्हाका दिसता आज गरज आसा. वायफ विल बी कॉन्टेस्टिंग दॅट यू प्लीज आस्क माय वायफ. आसा जाल्यार इतके डिलिमिटेशन करपाचें इतके वॉर्ड फोडाफोडी करपाची कसली गरज आशिल्ली. इफ यू आर अ मॅन यू हॅव टू फेस द एक्झिस्टींग सिट्युएशन न्ही आनी रिजर्वेशनूय जे रोटेशनान जाता तशें जावनी आशिल्लें. तुमच्या गव्हर्मेंटानूच केला मरे हांवें म्हणलां ज्या मनशान केलां हांवें कोणाक ब्लेम करूं ना. तुमचा आमदारूच बघा हांवें कोणाक blame ना एक मिनिट आमदार रिझर्वेशन करना हय इट इज बाय इलेक्शन इलेक्शन कमिशन तुझा आमदारूच बघा मारलेला कळपाक जाय म्हणजे तुमच्या मिनिस्टर रिक्वेस्ट ऑल पणजेकर्स फ्रॉम वॉर्ड नंबर 10 टू स्टँड फर्मली बाय विष्णू. तो तुमच्या फाटल्यान सारको ठामपणे आसतलो. म्हजोय ताका पूर्ण तेका आसतलो. तो सिद्धार्थानूय जशें सांगलां आमी पूर्णपणे ठामपणे ताच्या फाटल्यान आसतले. सगळेच पावटी आमचें तोंड लोकांनी कित्याक पळोवंक जाय. सगळेच पावटी आमीच कित्याक थोडे जाण ऑर्डरान सांगता पूण 7 पावटी येयला 8 पावटी येयला ना दॅट इज नॉट करेक्ट. लोकांनी दुसऱ्यांकूय यंग भुरग्यांक जनरेशनाक चान्सीस दिवंक जाय ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता म्हाज्या वॉर्डांतल्यान हांवें म्हाका दिल्या आनी हांवें अशें हें केलां. तुम्ही लास्ट टाइम इलेक्ट जावन येयले BJPच्या पॅनलाचेर हय. आणि ह्या फावटी तुम्ही BJPचे जे बाबूश पॅनल आसा BJP सपोर्टेड पॅनल आसा त्या पॅनलाक सपोर्ट ना हांव आतां म्हाज्या वॉर्डान हांवें 4 जाण म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या वॉर्डांतले मनीस येयले आनी ते म्हाका म्हणूंक लागले म्हाका म्हणटा बाबूश थिंगासर बाबूश म्हणूंक लागले आपल्याक तुमचो सपोर्ट जाय. हांवें म्हणलें म्हाजो सपोर्ट कित्याक हांव एक म्हणलें 2 वॉर्डांतलो दिता 4 उरलेल्या वॉर्डान कित्याक जाय तुमकां सपोर्ट ना. बाबूश म्हणूंक लागले म्हणजे म्हाका मिनी डिक्रूज तुका म्हणूंक लागलो नांव हा आनी तुवें म्हणूंक लागलो आमच्या 4 वॉर्डांनी येवन भोंवचो पडटलो. सो हांवें तांकां कमिटमेंट दिला आनी तांकां सांगलां म्हाजो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून हांवें 4 जाणांच्या फाटल्यान हांव भोंवतलो. प्लस म्हाका कडेन नागेशान सांगलां विष्णून सांगलां आनी जायते जाणांनी अशें रुपेशान सांगलां मिनीन आमच्या बरोबर तूं जावो यो आमकां सपोर्ट कर आमच्या बरोबर बी आनी हांवें तांकां सगळ्यांक कमिटमेंट दिला. बट हांवें म्हाजें कमिटमेंट अशें आहा इलेक्शन आयज खाली फॉर्मां बोल्ल्या फायनलायज जावंक ना. असली इलेक्शन स्टार्ट जातलें फ्रॉम द 8th of March. जेन्ना विथड्रॉल जालें तेन्ना इलेक्शनाचो क्लियर पिक्चर कळटलो.